दीनदयाळ ग्रामीण कुशळता योजनेखाला इयत्ता 8वी ते 10वी मेरेन शिक्षण घेतिल्ल्या 35 वर्सां मेरेनच्या बेरोजगार तरणाट्यांक 6 म्हयने प्रशिक्षण आणि स्टायफंड दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत मुख्यमंत्री उलयलो। तशेंच हे प्रशिक्षण पुरायपणान फुकट आसतलें। गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्या 17 केंद्रांनी हे प्रशिक्षण घेतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि RDA डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान दीनदयाळ उद्योग ग्रामीण कौशल्य योजना डिपार्टमेंट ऑफ द रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान ही योजना सुरू करता। इट इज द ट्रेनिंग इन द टॉप जॉब प्रोफायल आनी जॉब सेक्टर्स। हातूंतल्यान जे भुरगे 8th to 10th पास पर्यंत आसा अशे अनएम्प्लॉयड भुरगे हांकां 3 म्हयन्याची आनी 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग दिवन तांकां एम्प्लॉयड करपाचें सरकारान थारायलां। हेतूंतल्यान जॉब रोल जे आसतले हातूंतल्यान हावजकीपिंग एसिस्टंट, फ्रंट ऑफिस एक्झिक्युटीव, फूड एंड ब्युरेजीस एसोसिएट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, कॉमिन्स इट इज एन वेअर हाऊस एसोसिएट, जनरल ड्युटी एसिस्टंट्स आनी रिटेल सेल एसिस्टंट इतक्या पद्दतीचे जॉब रोल्स आसतले। हातूंतल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ट्रेनिंग दितले, फ्री लर्निंग मटेरियल दितले, तांकां फ्री युनिफॉर्म दितले, तांकां हे रेजिडेन्शियल आनी नॉन रेजिडेन्शियल अशे 2 तरेचे कोर्सीस आसा। तांकां फ्री हॉस्टेल फॅसिलिटीज आसा, फूड फॅसिलिटीज फ्री आहा, तांकां स्टायफंड दितले, तांकां प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटी 100% त्या सगळ्या जाणांक प्लेसमेंट करतले। हे गोंयांत जवळपास आमच्या 17 जाग्यांचेर जाता, 12 तालुक्यांनी मेळून वेगवेगळे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत 12 तालुक्यांनी 17 जाग्यांचेर वेगवेगळे NGOs जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन रजिस्टर्ड आसा तांच्या मार्फत हे जातले। स्टायफंड तांकां 160 पर डे, म्हणजे 3 म्हयन्या खातीर जाल्यार 160 पर डे तांकां मेळटलो। फूड फॅसिलिटीज फ्री, हॉस्टेल फॅसिलिटीज फ्री तांकां आसतलो, ट्रेनिंग मटेरियल फ्री, युनिफॉर्म फ्री। ओके, हे सगळें आसतलें। आनी इंट्रस्टेड कॅन्डिडेट जे आहा ते तांच्यांनी आमी ही लिफलेटीचेर पेडण्या पासून हाज्या पर्यंत म्हणजे काणकोणा पर्यंत हेंचे वेगवेगळे नंबर्स दिल्या।